मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड Papa, taka bogos, कित्याक ते लोगोन, कितें कोत्तात ते? अरे दुसऱ्याक सोडयले. बापून देवान वेचून काडलेलो पूत म्हणटा. हो देवान वेचून काडलेलो पूत जाल्यार तुकाच सुटका दी मरे. होय, जाता जाल्यार आपणाकूच सोडून दाखोय. Ostore, tuzo put, João, pode aí estar, e do dia hoje, macatar laglia, tan laglia coitaca, bagoi ta chita, tan laglia tuka, que bagoi chita, Dia moja, कित्याक तुवें म्हाका सांडलय सगळें सोपाडलें पापा पयलींच्या खावता तिच्या येता जाल्यार तुज्याच हातान घालता म्हजो नमस्कार किरीटपणी आयच्या मणका मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आसतनाच मोचें जिवीत कोणाच्या हातान ह्या तियात्राचेर आमी थोडी भोव भासाभास करता. कोरेजमाच्या काळांत हो तियात्र गोंयच्या जायत्या वाठारांनी साबार कोनशांनी हो तियात्र गाजला. लेनॉय गोमेंडीस आनी आल्फ्रेड दिवार हांणी तोकूच घेवन हो तियात्र लोकां मुखार हाडलो. म्हणटच तांतले थोडे भोव कलाकार आमच्या मदें आसात. तांचे थोडे अनुभव ह्या तियात्रा वयर आमी आयकून घेवया आनी तांतले थोडे क्लिप पळोवपाचो आमी प्रयत्न करुया. चल तर लेनॉय बाब आयच्या कार्यावळीक तुमकां येवकार, समेस्ताक तुमकां सगळ्यांक येवकार. तर ह्या तियात्राची येवजण तुज्या मनांत कशी कितें आयली? चेतन बाब, पयले सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुमची आमची मुलाखत घेवंक तुमच्या मनांत आयलें म्हण तुका आनी साबे बाब आनी प्रुडंट मिडियाक आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या ग्रुपाच्या नांवान. ल्हानपणीसान एक तियात्र काडचो म्हाका एक येवजण आसली, पूण देवान म्हाका एक संगीतकार केलो. तियात्र दीस करूंक ना, पूण संगीतकार जावन एक तियात्र कोत्चो अशें म्हाका दिसलें. हांवें चिंतलें एक तियात्र कोत्तलो जाल्यार एक वेगळे तरेचो तियात्र जावंक जाय. सदांचे भाशेन तियात्र कोत्ता जाल्यार कित्याक करूंक जाय. देखून हांवें आल्फ्रेडाक मेळटलो. आल्फ्रेड जावन आसा म्हजो एक बरो इश्ट आनी आल्फ्रेडाच्या ग्रुपान हांवें कला अकॅडमी 11 वर्सां पासून वाजयलां. आमचो एक फॅमिली कशी. हांवें म्हणलें आल्फ्रेड म्हणजे हे भाशेन मॅटर आसा, हे भाशेन हांव तियात्र करूंक सोदतां, अशी म्हजी स्टोरी अशी आहा. आल्फ्रेड म्हणलें एकदम बरी वयतली आनी आल्फ्रेडान आपले तकलेंतलें जायतें घातलें आनी एक बरी स्क्रिप्ट तयार केली. म्हजो फेवरेट स्क्रिप्ट रायटर तो आनी बेस्ट डायरेक्टर म्हूण हांव ताका सदांच मान दिता. हांवें म्हणलें हांव नवो म्हणटच म्हजो हो तियात्र डायरेक्ट करूंक तूंच यो, तूंच आमकां शिकय कोण कशे भाशेन हो तियात्र आमी एक्टींग कोचचो. हांवें कोण तियात्रिस्ट प्रोफेशनल तियात्रिस्ट घालूंक ना, एक्सपिरियन्स आसलेले सगळे नवे कलाकार हांवें चडशे सिंगर्स हाडल्यात. हांवें सिंगर्सांक तियात्रिस्ट केले. आतां हे सिंगर्सांक शिकोवपाकूय जाय, म्हजे लागीं घडये जावचें नासलें तितलें बरें. हांवें आल्फ्रेड हें पात्र हांव तुजेर घालतां आनी आल्फ्रेडान तोकस घेवन आमकां माचयेर कशें उबें रावंक जाय, कोण भाशेन हे वाटेन सावन ते वाटेन वचोंक जाय, कशें बसोंक जाय, हें सगळें आमकां आल्फ्रेडान शिकयलें. हांव ही सगळी क्रेडीट ही तियात्र हे भाशेन बरो जावंक हांव ताका ही क्रेडीट दिता. खरें म्हटल्यार लेनॉय बाब, तुज्या उतरांतल्यान जायतें कितें भायर सोदता. तूं एक संगीतकारच न्हय
पूण तूं एक बरो ऑडियन्स, कारण जायते तियात्र तुवें वाजयल्यात, शेकड्यांनी तियात्र तुवें वाजयल्यात, संगीताच्यो कार्यावळी केल्यात, हातूंतल्यान जें कितें बरें आसा हें तुवें सदांच तुज्या मनांत चेपून दवरपाचो प्रयत्न केलो आनीक निमाणे सुवातेर तो आल्फ्रेडाच्या मुखार ओंकलो, जाच्या उद्देशी जें कितें बरें आसा तें आल्फ्रेडान विंचून काडून ताका फावो तो आकार दिलो आनीक हो तियात्र लोकां मुखार ताणें हाडपाचो प्रयत्न केलो. आल्फ्रेडा लागीं उलोवच्या आदीं आमी ह्या तियात्रांतलो एक धाकटोसो क्लिप पळोवया. ह्या तियात्रा उद्देशी घरा वेताना लोक जायते बरें घेवन गेलो, लोक गुणगुणटालो हो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र. पूण असले तियात्र लोकांनी उखलून धरून आमकां ह्या समाजाक एक वेगळी देख दिवन तियात्र पालक आमी आनीक उखलून दवरपाची गरज आसा, जाचे उद्देशी आयज तियात्राचो जो इतिहास आसा ह्या इतिहासाक आनीक फाटबळ मेळटलें. तर आमच्या बरोबर आल्विटो आसा, ताचे जायते अनुभव आसात, तोवूय जायत्या तियात्रांनी न्हेसला आनीक म्युजिकल शोआंनी ताणें आपलो आख्खोच भार तो हातून घेता आनी आपूण फुडें वता. तर ह्या तियात्राचेर तुजें मत कितें? तेवतन बाब, तियात्र हो म्हजो एक नवो अनुभव. पयलेच फावट हांवें तियात्रांत एक भुमिका करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी ल्हानशी भुमिका पूण म्हत्वाची. आनी म्हाका दिसता आल्फ्रेड देदिवार हांच्या मार्गदर्शनाखाल हांवें म्हज्या भुमिकेक न्याय दिलो म्हणून. 8वेच तरेचो तियात्र, कितले प्रयोग जाल्यात, कितले प्रेक्षकांनी ते पळयल्यात, कितल्या जाणांक तो मानला हें गरजेचें न्हय, पूण हो तियात्र पळोवन कितल्या जाणांनी आपल्या जिविताची नवसरणी केल्या हें चड गरजेचें. ह्या तियात्राचो जो संदेश आमी लोकांक दिल्लो तो आपणावन कितल्या जाणांनी आपलें वायटोवें जिवीत सोडून निटायेर हाडलां. 100तले 99 जाणांक सोडून एकल्यानूच पासून आपलें जिवीत बदललें जाल्यार आमचो तियात्र पळोवन म्हाका दिसता हे आमच्या वावराक फोड मेळ्ळो. खरेंच आल्विटो, ह्या तियात्रांतली तुजी भुमिका केल्या उपरांत तुजी खुशालकाय, तुजी आशा जावं तुजी अपेक्षा की ह्या फुडेंय तुका आनी तियात्र न्हेसपाची वाडल्या हाचेर कांय सांगचो ना? उमेद आसा, संदी मेळ्ळ्यार घोडे हांव करतलों. वेवसायीक तियात्र माचयेर येवपाक घोडेंक जमचें ना वावरा खातीर, पूण केन्नाय एक तियात्र असले डायरेक्टर म्हाका मेळत जाल्यार आनी ताणें म्हाका शिकयलो जाल्यार म्हाका दिसता हांव फुडाराकूय आनीक भुमिका करतलों. खरेंच जायते फावटी आमकां जायते जाणांचो आदार जाय पडटा आनी हो आदार फावो ते परी ताची तुस्त जाली, फावो ते परी ताची वांकडणी जाली जाल्यार आमी आमची पावलां मुखार मारतात. तर बाई, तुजें नांव सांगशी? अविना परेरा. अविना बाई, तुजे अनुभव ह्या तियात्रांतले, कारण ह्या आदीं आल्फ्रेडाच्या पंगडांतल्यान तूं न्हेसतना हांवें तुका पळयलां, आमच्या ऑडियन्सांनी तुका पळयलां. तर ह्या तियात्राचो खेरीतपणी तुजो अनुभव? जेन्ना म्हाका आल्फ्रेडान आनी लेनोयान सांगलें की हांव कॉमेडी रोल ह्या तियात्रांत करपाचें, सो म्हाका ते एक हांव कितें करतलें तें पयलेंच म्हाज्या मनान आसता. हांव कितें कसलो रोल करतलें पळय तें, बिकॉज म्हाका त्या रोलाचेर काम करपाक जाय, तो बेश्टोच केलो म्हणून जायना. सो जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तूं एक बॉम्बेचे चेडवाचें काम करतलें, ताजेर हांवें तांचे लागीं भासाभास केली. तेणी म्हाका सांगलें तें अशें जावंक जाय, तूं ते बॉम्बेकानी भाशेन दिसोंक जाय,
तेंचे भाशेन उलोवंक जाय. सो ती लँग्वेज प्रॅक्टीस करपाक ती ड्रेसिंगाचे म्हणटो एक सेकंडरी, पूण लँग्वेजीचेर म्हाका चड वर्क करपा पडलें कित्याक ती एक्सेंट घालून उलोवप ते भाशेन हें करप. पूण एट लास्ट सगळें सारकें जालें. तेणें हेल्प केलें. ते कांयच करूंक ना केला हांवें करूंक ना अशें न्ही. हांवें जर करूंक ना तेंचे फीडबॅक घेवनूच सगळें वर्कआवट करूनच हो रोल सुफळ जाला. एक खरेंच हांवें पळयलां, लागींच्यान पळयलां, ताका अनुभवलां. कलाकाराचे एका डायरेक्टरान जावं एका रायटरान हो लेनोयान हो आपणाचो प्रोजेक्ट मुखार हाडलो हाचेरूच उरोना. तो दर एका कलाकारान तातूंत आपले मनांतले आपलो थोडो रिसर्च ताचो अभ्यास करून वेव्हारांत घालता तेन्ना ताका बरो फळ मेवता. आनी त्या कलाकाराकूय बरें दिसता की आपणें जें कितें केलां लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केला खरेंच तातूंतल्यान म्हाका खुशालकाय आसा. म्हणटच आनीक एक धाकटोसो क्लिप. इश्टानो पळयला न्हय कशे पद्दतीन ताणें कॉमेडी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनीक जे भाशेन हांव उलयतालो ते भाशेन डायरेक्टर कसो जावं स्क्रिप्टाचो लेखक कसो जाणें चड भार आपल्या हातांत घेतलो तो म्हटल्यार आल्फ्रेड तुमकांय खेरीतपणी येवकार. कारण नव्या कलाकारांक घेवप, माती घेवप आनीक मातयेक आकार दिवन एक आयदन एक मोडकी तयार करप तितलें सोंपें न्हय. अनुभवान भरलेलो मनीस तूं, तर ह्या प्रोजेक्टाचेर खेरीतपणी तुजें विचार. देव बरें करूं. यादन हो प्रोजेक्ट म्हाका जेन्ना लेनोयन हातान घातलो ताणें सगळें मॅटेरियल हाडून दिलें कशें कितें करपाक जाय पळय आनी म्हाका सांगलें अमके भाशेन हो शो जावपाक जाय. आनी हांवें तो सगळो मॅटेरियल आनी घेवन तो बांदलो आनी संगीत घालून तो रंगीत केलो तो बाब लेनोयन. हय स्क्रिप्टा बाबतीन बोतोकच करचो पडलो कित्याक ताज्या मनांतलें म्हज्या मनान हाडप आनी तें बरोवप आनी तें सुफळ करप हें म्हजें एक चॅलेंज कशें जालें. कित्याक म्हज्या मनांतलें कितें आहा पळय तें हांव बरोवपाक मातशें सोंपें जाता, पूण दुसऱ्याच्या मनांतलें हाडून बरोवप मुश्कील जाता. पूण तरी पूण ताच्या घरा कडेन हांव 2-3 पावटी तरी मारल्यो. रातचे 11:30-12 पासून पावलो ताच्या ऑफिस ताच्या स्टुडियोन क्लियर घेवपाक कितें आयडियर वॉट एक्झॅक्टली ही वॉन्टेड अशें करून हांवें ती स्क्रिप्ट तयार केली. खरेंच एक कोणो घेतलो, कोणो मारलो, ताची वेळां काडलीं आनीक जाय ते भाशेन कोडो तयार केलो. कोडो तयार केलोच म्हूण जायना, तातूंत भात भरूंक जाय आनीक पुरुमेता पासून तें दवरूंक जाय. तर लेनोय बाब हे पुरुमेताची हांव तयारी करता आसतनाच फुडली येवजण अशीच कितें तूं लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो? हांवें जेन्ना हो तियात्र तयार केलो तेन्ना हांवें चिंतूंक ना फुडारा हांव तियात्र काडटलो म्हणून. म्हणजे एकूच एक आवडो असो तियात्र जालो बरें जावंक जाय.
पूण लोकांनी आमकां इतलें मानून घेतलें हांवें चिंतूंक ना इतलो आमकां डिमांड आमी सगळे म्हणून 21 शोज केले आनीकूय म्हाका शोज येताले आफ्टर इस्टर हांवें म्हणलें कॉरेजमाच्या काळांत हांवें तियात्र तयार केला आनी म्हाका तेज्या भायर वचोंक नाका आनी आमी म्युजिकल शोजान गुल जाल्ले आसता पूण आतां लोकांचो डिमांड लोकांचो आमकां इतलो मेवला ते भाशेन म्हाका दिसता फुडाराक हांवें ही पद्दत सांबाळची आनी फुडाराकूय हे तियात्र हेच तरेचे हाय क्वॉलिटी तियात्र काडचे पूण येता त्या वर्सा हांव होच तियात्र कंटिन्यू करता कित्याक जायते कडेन तो जावपाचो उरला जायते जाणां मागलो हांवें दिवंक मेळोंक ना कॉरेजमा फकत 40 दिसांचे आनी आमकां तितले लिमिटेड शो करूंक पडले सो येता त्या वर्सा होच तियात्र हांव कंटिन्यू करतलो आनीकूय जायत्या गांवांनी म्हाका तो दाखोवंक जाय तियात्र डेट्स चड जावंक म्हजो एक हें न्हय पूण हांवें कितें केलां तें लोकांक पावोंक जाय हो संदेश हांव 14 वर्सां जालीं नावेली गोंयचेंत वाजयतां थंयसर हांव कितें शिकलां ताजेरूच आमी हो तियात्र तयार केला सगळे पाद्रींचे सेर्मां रेतीर सेमिनार सगळें म्हाका कितें मेवलां ताजेरूच हांवें एक धर्मीक कसो तियात्र तयार केला आनी कॉरेजमांत धर्मीकूच जावंक जाय अशें म्हज्या मनांत आयलें आनी हांवें धर्मिकाचेरूच चड स्ट्रेस काडलें आनी बायबलांतलें आनी आतां समाजांत कितें घडटा तें सगळें एक करून आमी हो तियात्र केला पूण येता त्या वर्सा होच तियात्र हांव चलयतलो आनी 2019 हांव कडेन नवो तियात्र काडटलो खरेंच लनय बाब तुजी येवजण बरी आसा आमी म्हणटात जायते फावटी आमी पळयतात की थोडे आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय जे भाशेन जें तुवें तुज्या जिवितांत घेतलें तें तुवें दुसऱ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो जसो काळ बदलता तशें जायतें बदलप जायतें येता आयज तुमी पळयलां आसतली जितली गरमी वाडल्या की जाणे करून आमच्या पर्यावरणाक जायतो मार बसूं येता हांव इतल्या पासत म्हणटा की आयज उदकाचोय उणाव जावं येता आयज आमी पयल्यात जायतीं सुकणीं मरतात जांकां उदकाची गरज आसा जे भाशेन आत्मीक आमच्या जिवितान आमी तर वयर सरतले जावं आमी बरे जातले जाल्यार जे भाशेन तुवें सांगलां हो कॉरेजमाचो काळ तुवें राखून दवरला तेच भाशेन ह्या सुकण्याक आमी ह्या वेळार उदक दिवपाची गरज आसा जे भाशेन तुवें वावर केला तसोच हो वावर आनीकूय तुवें मुखार व्हरचो तर तुज्या दुसऱ्या कलाकाराक लागीं भासाभास करता आसतना बाय तुजें नांव सांगचें वेन्सिला सिक्वेरा वेन्सिला बाय ह्या तियात्रांत तूं कितें करता हांव मेन हिरोईन दॅट इज विन्सेंटिना ताची इश्टीण जावन आसा बरी इश्टीण हो म्हजो पयलेच फावट तियात्रांत म्हणटच म्हाका खूब भिरांत दिसताली माचयेर येवपाक पूण मागीर आल्फीन आनी लेनोयाक लागून सगळी भिरांत गेली कशी प्रॅक्टिसा टायमार आनी बरो अनुभव मेळ्ळो तुका खंयचोय डायलॉग तुका उगडास आसा वय आसा म्हणशी इनफॅच्युएशन सिम्पली इनफॅच्युएशन विशफूल थिंकींग विन्सेंटिना विशफूल थिंकींग बाय जे पद्दतीन ज्या फिलिंग्सांतल्यान तूं तो डायलॉग म्हणटाले हे फिलिंग्स आमकां दिवशी इनफॅच्युएशन सिम्पली इनफॅच्युएशन विशफूल थिंकींग विन्सेंटिना विशफूल थिंकींग हय तर हातून तुका कांताराय म्हणपाची संदी मेवली फकत तूं पार्टूच करतालें हय हांव पार्टूच करतालें हे पार्टींतल्यान जेन्ना हो तियात्र लोकां मुखार गेलो हाचो पयलोच शो जालो तुमची सगळीं घरचीं ह्या तियात्राक आसलीं तीं पळयतालीं तुका लागींच्यान पयले सुवातेर लोकांनी म्हणच्या परस तुज्या घरच्यांनी हो तियात्र पळयल्या उपरांत तुका कितें म्हटलें म्हजे मामा आयिल्ली पयल्या शोआक ती म्हणूंक लागली हांवें केन्नाच चिंतूंक ना तूं इतलें बरें एक्टींग करता म्हूण सो तें आयकून बरें दिसलें आनी तुजी उर्बा वाडली ह्या फुडें जरी तर तियात्र आयले आनी तुका आनी कोणें तरी आपयलें लेनोय सोडून आनी कोणें आपयलें जाल्यार तूं येतलें पळयतालें वयचें वचपाचें न्हू तें खरेंच हे अनुभव ह्या अनुभवांतल्यान आमची जितली तोखणाय जाता तितली आमची उर्बा वाडटा आनी आमी पालकाक अदीक अदीक शिकतोन रावतात तर तुजे थोडे अनुभव म्हजें नांव फ्रेंजी विटर रॉड्रिगीस खरें सांगपाचें म्हणल्यार बाबतींतून हांव एक संगीतकार जेन्ना हांवें लेनोयाचे म्युजिकल शोवान कांतार करपाक स्टार्ट केलें आमची ही इश्टागोत वाडली आनी लेनान म्हाका सांगलें की तो तियात्र काडपाक सोदता आनी आमकां आसतलो म्हूण रोल पूण हो रोल कितें तो म्हाका खबर आसूंक ना हांवें चिंतलेलें की हांव संगीत कांतार करून येतलो म्हणून मागीर आमी जेन्ना मेवलीं सगळीं आल्फ्रेड म्हाका पयलेच फावट मेवलो हांव आल्फ्रेडाक पयलो केन्ना वळखोंच ना आल्फ्रेडाचें फकत नांव आयकलेलें पूण आमी मेवलीं आनी सगळी भासाभास जाली कांताराचे रोल आनी थोडे थोडे एक्टींगूय तातूंत म्हाका मेवलें एक्टींग हांव करतलो म्हूण हांवें केन्ना चिंतूंक ना हांवें म्हज्या मतीन आहलें तें फकत कांतार करपाचें जेन्ना आमी रिहर्सल करपाक लागलीं
तेन्ना उर्बा आनी वाडोवंक लागली कित्याक हांव एक्टींग जें आसा तें सारकें एक्सायटेड जावपाक लागलें. धाकटो रोल आसा पळय, कॉमेडी जावं जाल्यार सिरियस नेगेटीव रोल, हो म्हाका करपाक मेळ्ळो. दीस इज सारको डिफरंट एक्सपिरियन्स. हांवें तियात्र पालकार हांवें केन्नाच एंट्री केन्नाच मारूंक ना, हें म्हजें फर्स्ट टायम. जाल्यार संगिताकूय म्हाका डिफरंट अनुभव मेळ्ळो. जाल्यार हांव सोलो सिंगर, जाल्यार स्टेजीर वयता एकेच तरेचे भाशेन कांतार म्हणून हांव येतालो, पूण हांगा तियात्रान म्हाका दुसरे तरेकवार कांतारां म्हणपाक मेवलीं. जशें एक कांतार म्हाका डुएट जे एक बायलेचेर लुसी बायलेचेर म्हाका गावपाक मेळ्ळें, जाल्यार एक कांतार म्हाका आल्म कशें गावपाक मेळ्ळें. जाल्यार कांतारांतूच म्हजें एक्टिंगूय जालें, तातूंतय म्हजो अनुभव वाडलो. जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा आल्फीक, कित्याक आल्फीन आमकां बरोच आकार दिलो. आमी फर्स्ट टायम एक्टर्स. लेनोयाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां एक्टींग केन्नाच येवंक ना. जाल्यार आतां ह्या तियात्रांत येवन आमची एक फामील कशी घडल्या, होच एक बरो अनुभव. लेनोयान आमकां नवी फामील कशी घडून हाडल्या. आनी तियात्र पालकार येवन जी आशा आनी वाडल्या लेनोयाक, ताच्या फुडाराक जे ताचे प्रोजेक्ट आसतात तातूंत काम करपाक, आनी जितले ताचे प्रोजेक्ट्स येतले तातूंत आसूंक ही म्हजी खुशी आसतली. खरेंच ही खुशालकाय चड गरजेची. तुजें मन जेन्ना आसता, तुजे विचार जेन्ना आसतात तेच तुका मुखार वतात. तर जायते तरणाटे हे भाशेन तळमळे काडटात की आपण पालकाचेर न्हेसतलो. तूं आयज पयलेच फावटी पालकाचेर न्हेसला म्हणटच जे तरणाटे मुखार येवंक सोदतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हजी एक खेरीत सांगणें म्हणजे तुका जी भिरांत आसता ती काडून उडय. पालकार येवप इट इज अंडरस्टूड, सगल्यांक जाता तें, सगळे फडफडता, सगळे म्हणजे आपण हो रोल हांव कसो करतलो, हो जातलो म्हजे कडेन, ही भिरांत आसताच. पूण जेन्ना तुका सपोर्ट आसता जसो लेनोयाचो आनी आमकां आल्फ्रेडाचो आसलो, जाल्यार जेन्ना तुका असले बरे डिरेक्टर मेळटा जाल्यार तुका कांय भिवपाची गरज ना. स्टेजीर वच, तुका तुजें मन जें कितें सांगता तूं तुजो पार्ट प्रिपेर कर आनी तुजें बेश्टी. तर आमी आनी थोडे क्लिप. दोनया तुवेंनूच मुटला माग आनी तुका मेळटलें. दारार माग आनी हांव तुका दार उक्ते करतलो. म्हजेर भावाक दवरतल्यान हांव केन्नाच सोडचो ना. म्हजेच्या बारान चेपल्यार ती म्हजी सोयशी याद. हांव तुका समाधान करतलो. दोनया म्हज्या उत्सामोड जालेल्या दोरयाक शांत कर आनी म्हजे वडे सोलामतीन तोडीक पावय. चिंतणारी रेवडलेल्या मनाक म्हजे शांती दी. म्हाका बरें वायट तें सुचय आनी म्हज्या जिविताचो निर्णय घेवंक म्हाका आदार दी. एल्मराचो हांव खूब खूब मोग करता म्हूण ताच्या मनांत काड आनी तो म्हाका उतर दिवचें कर. जालें पयलीं आमकां काणा भुरगीं न्हू ती आमगेली भुरगीं केजो भुरगीं लोकां दाखोवपाक कोण आमगीच कोताय ती. तुझ्यान बरें आयज आमगे 3 वर्सां पयस म्हणून आनी आमगे भुरग्यान आमगे फोन बरो फुलां न्हेसयला. फुडें 3 वर्सां भितर एक वर्स फुडें ते फोन साफ केलो. एक तियात्राचो भार आमी मुखार घेवन वेता आसतना आमकां जायत्यो गजाली लागतात. फकत आमी पड्ड्याच्या मुखार वावुरतात तितलेंच न्हय, संगीत जावं ट्रान्सपोर्ट, बॅकस्टेज, उरली जबाबदारी म्हणल्यार माची मांडावळ. माची मांडावळ त्या वेळार तें जावंकूच जाय. आनी तांतलो 1 सेकंड पासून जर असो तसो गेलो जाल्यार खूब कुस्तार पडटा. बाय तूं म्हणटालें की तुका जायती तयारी करूंक पडली आनीक पालकाचेर न्हेसता आसतना जायत्यो प्रॉपर्टीज कॅरी करपाची बरोबर व्हरपाची तुजी जायते फावटी प्रयत्न आसतात. हो तियात्र हांवें पळोवंक ना पूण म्हजे अनुभव म्हाका सांगतात. तर
तुका थोड्यो वस्तू जाय पडटाल्यो तूं कश्यो त्यो बाळगून दवरतालें? वस्तू जेन्ना जाय पडटाल्यो आमकां पयलीं कळटालें प्रॅक्टीस करता तेन्ना. सो आमकां आल्फ्रेडीन सदांच शिकयला की ज्यो वस्तू तुमकां लागता त्या पड्ड्याक त्या टायमार त्यो स्क्रिप्टीर बरोवन दवर. सो स्क्रिप्टीर बरयले की तूं तेन्ना स्क्रिप्ट वाचता तेन्ना तुका कळटा ही बाबा वस्त आपल्याक त्या टायमार कॅरी करपाक जाय. सो 1-2 पावट तुका ती स्क्रिप्ट पळोवपाक पडटा. मागीर तुका आपुणूच संवय जाता की ती बाबा वस्त बायबल घेवन वचोंक जाय वो आनीक कसली पोती घेवन वचोंक जाय. सो ती घेवन तुका आपशींच अशें तुका स्ट्रेस घेवपाची गरज ना. तेन्ना त्या टायमार ते वस्त तुका मांडलेली आसा थिंगासरल्यान घेवन वचपाची, स्टेजीर एंट्री मारपाची. पूण त्यो वस्तू सगळ्यो तूंच तयार करून दवरता? वय वस्तू आपले वस्तू आपणेच रेडी करपाच्यो, दुसऱ्यांचेर पातयोंक जायना. कित्याक दुसऱ्यांकूय तांचो भार आसता, तांचे एक्टींग आसता, तांच्यो प्रॉपर्टीज आसता. सो आमकां कितें जाता आपली पोस्ट तुवें पळोवपाची. तुवें तेजे खूंय दवरता खूंय आहा ते मागीर वस्त यूज करून जाली ती तुज्या जाग्यार व्हरोन दवरपाची आनी तुजें काम जालें इतलें. आयज ही कार्यावळ जायतो लोक पळयतात. आमचे जायते कॉमर्शियल आर्टिस्ट ही कार्यावळ पळयतात. एक एनवलप असलें काय ना ते पासून स्टेज मॅनेजराची जबाबदारी आसता कॉमर्शियल तियात्रांक. आल्फ्रेड तुका अनुभव आसतलो की तो तुका त्या वेळार ते हाडून दिता आनी त्या उपरांत तूं एंट्री मारता. तुजेर कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी अशी आसना. तर एक मातशी मांडावळ सांबाळटा आसतना तुजे थोडे अनुभव आमच्या ऑडियन्सांक जावं जे स्टेजी फाटल्यान वावुरतात तांकां खूब फायद्याचे पडूं येतात. सांगचो ना? म्हजें नांव आग्नेल फेर्नांदीस. जेन्ना आमी स्टेज सेटिंग म्हण पेज घेवन आसले आमी बराबर 4-5 जाण आसले. एकलो एलिस डिकोस्टा, एकलो रेमन गोन्साल्वीस, एकलो फ्लोरियान कुलासो आनी आविटो तोय आमचे फाटल्यान आसलो आनी हांव. म्हणजे ही आमी एक टीम. आमी सगळे बराबर जबाबदारेन काम करताले. कोणूय चुकता कितें जाता तेन्ना एकमेकांक सांबाळून घेताले आनी अशें करून आमी टायम टू टायम इतली फास्ट काम आमचें. म्हणजे तिने ओपनिंग चालू आसता कोरस वर्स करस चलता म्हणल्यार आमचें हिंग सेटींग रेडी करताले. म्हणजे फास्ट म्हणजे सगळे मेळोन बराबर काम करताले. हो टायमींग हो जो टायमींग आसा 1-2 सेकंडाचो तो पासून कितलो गरजेचो, कितलो मोलादीक. कित्याक तुमी म्हटलां की 20-21 शो केल्यात हाच्या हातूंतल्यान समजता की हें क्विकनेस सामकें गरजेचें. प्रेजन्स ऑफ मायंड तुजी तकली थंय आसप सारकी गरजेची. हो भार मुखार वता आसतना खरेंच तूं काळजा मनान खुशाल आसलो? खूब खुशाल. आनी हे आमकां करपा फुडें अशें आयडिया दिवपा आल्फी मेन. म्हणजे तो आमकां गायड करतालो. पयलें आसा हे प्रॅक्टीस पड चलता तेन्ना ताणें आमकां गायड केल्ले आनी त्या गायडन्साचेर आमी सारके फुडें गेले आनी एकदम आमचें नेटान काम चालू आसतालें. खरेंच लेनोयान सुरवातेक म्हटलां की आल्फ्रेडा असलो बरो डायरेक्टर आपणाक फावो जालो. हे डायरेक्शनाचेर आल्फ्रेडान सांगच्या परस आमच्या सगळ्यांच्या तोंडांतल्यान तुमी आयकलां. म्हणटच आमकां दिसता की आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनीक दुसरे कार्यावळीक ह्याच तियात्राचेर आमी आनीक थोडी भोव भासाभास करुया. तितले म्हणसर तुमकां सगळ्यांक आदेवस, नमस्कार. Devace tu și rea, moțo, n-a trec sortivo, să nu